ह्या वर्साच्यान आमी डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन UG ऍडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करपाचो आसा आनी तो प्रोसेस 27th ऑफ मे मेच्यान 11 पासून पोर्टल ओपन जातलो. सो ज्या भुरगे आतांच 12th पास जाल्ले आसा आनी तांकां भुरग्यांक UG आतां अंडर ग्रॅज्युएट ऍडमिशन घेवपाचें आसा आनी जे कॉलेजीस विच आर अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन कॉलेजीस तशे तेंचे कडेन प्रोग्राम आसतले BA, बॅचलर ऑफ आर्ट्स, बॅचलर ऑफ कॉमर्स, बॅचलर ऑफ सायन्स, मागीर बॅचलर ऑफ कंप्युटर एप्लिकेशन, बॅचलर ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट, देन बॅचलर ऑफ एग्रीकल्चर, मागीर तेंचे BWOC आसतलो प्रोग्राम किंवा BSc BEd आसतले, BA BEd आसतले किंवा वोकेशनल प्रोग्राम्स आसतले. सो ह्या सगळे प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट 32 प्रोग्राम्स आसा अंडर द कॉलेज जे कॉलेजीस अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन आसा तांचे. सो हो 27th मेच्यान प्रोसेस सुरू जातलो. आता एक इम्पॉर्टंट गोष्ट ह्या वर्साच्यान जे सगळो ऍडमिशन प्रोसेस जातलो तो समर्थ पोर्टला वयल्यान जातलो. हो समर्थ पोर्टल आसा तो इट इज अ इनिशिएटीव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन आणि तो IIT दिल्ली हांच्यांनी डेव्हलप केल्लो आसा. तर ह्या ऍप्लिकेशन प्रोसेसान स्टुडंटान जेन्ना आपणाक खंयच्या कॉलेजीक किंवा खंयच्या प्रोग्रामांक खंयच्या UG प्रोग्रामांक जेन्ना एप्लाय करपाचें आसतलें सो तेणी एक ह्या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन ह्या वेबसायटीक विजीट करपाचें. ताचे सगळे लिंक्स डिटेल्स आनी जे कितें डॉक्युमेंट्स जाय सगळे मेन्शन केल्ले आसा. सो भुरग्यांनी तातूंत फर्स्ट टायम एक वन टायम रजिस्ट्रेशन करपाक जाय. ह्या पोर्टलाचेर रजिस्ट्रेशन इज ओनली वन टायम आनी जेन्ना भुरग्याक खंयच्या प्रोग्रामाक एप्लाय करपाक जाय खंयच्या कॉलेजीन तेणी आपल्या कॉलेजचो पयलीं एक प्रॉस्पेक्टस रिफर करचो. तो समर्थ पोर्टाचेरूय ताजे सगळे डिटेल्स आसतले कॉलेजींचे प्रॉस्पेक्टस. इवन दॅट प्रॉस्पेक्टस विल बी अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसायट. सो भुरग्यांनी ते रिफर करचे वेरियस कॉलेजचे प्रॉस्पेक्टस आनी सबसिक्वेंटली ते एप्लाय करपाचे. आता ह्या वर्सा भुरग्याक एक ऑप्शन आसतलें की एकदा रजिस्ट्रेशन केलं की ही कॅन अप्लाय इन मल्टिपल कॉलेजेस. पयलीं आमचे चॉयसीस आसताले आतां ह्या फावटी चॉयसीस आसपाना. ही कॅन अप्लाय इन मल्टिपल कॉलेजेस. एकेच कॉलेजीन सुद्दां मल्टिपल प्रोग्राम जर अप्लाय करपाक जाल्यार मल्टिपल प्रोग्राम सुद्दां अप्लाय करपाक जाता. आणि इम्पॉर्टंट म्हणजे हो जो ऍप्लिकेशन प्रोसेस आसतलो हो कंप्लिटली फ्री आसतलो. इवन इफ युअर स्टुडंट इज अप्लायिंग फॉर मल्टिपल प्रोग्राम्स इन मल्टिपल कॉलेज ऑल्सो ऑल दिस ऍप्लिकेशन विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. हो प्रोसेस जो ऑनलायन ऍप्लिकेशन जो आसा तो फर्स्ट ऑन 7th ऑफ जून पर्यंत ओपन आसतलो. सो 7th ऑफ जूनच्या पयलीं भुरग्यांनी सगळ्यांनी हाचेर अप्लाय करपाचें. आतां हातूंत डॉक्युमेंट्स जे मॅन्डेटरी आसा अपलोड करपाक ते म्हणजे 10th स्टँडर्डची मार्कशीट, 12th स्टँडर्डाची मार्कशीट, देन भुरग्याचे लिव्हिंग सर्टिफिकेट. जर भुरगो खंयचो रिजर्वेशन कॅटेगरीच्या अंडर जर ते ऍडमिशन घेवपाक सोदता जाल्यार ती रिजर्वेशन कॅटेगरी व्हॅलीड आसपाक जाय, मॅन्डेटरी आसतली. एक फोटो आणि सिग्नेचर. ड्युरिंग द ऍप्लिकेशन प्रोसेस कसलीच फी भरपाची ना. आणि इम्पॉर्टंट म्हणजे भुरग्याक ह्या फावटीच्यान अंडर जे बॅचलर ऑफ आर्ट्स, बॅचलर ऑफ कॉमर्स, बॅचलर ऑफ सायन्स आसतले हातूंत हे ऑल दीस प्रोग्राम्स अंडर NEP ना. सो फर्स्ट इयराक जेन्ना भुरगो ऍडमिशन घेवपाक पावतलो तेन्ना ताका ते हे NEPचे कोर्सीस NEP प्रमाणे जे कोर्सीस आसतले तेजे सिलेक्शन करचे पडटले. सो ते सिलेक्शन करपाक सुद्दां तेणी पयलीं कॉलेजचे प्रॉस्पेक्टसूय रिफर करचे पडटले. सो तांकां एक सिंगल मेजर आणि सिंगल मायनर आणि डबल मेजर आणि सिंगल मायनर अशे ऑप्शन आसतले. सो स्टुडंट जेन्ना आतां फर्स्ट टायम जेन्ना ऍडमिशन घेतलो तांणी ते आपले चॉयसचे खंयचे पेपर्स आसा सिंगल मेजर किंवा डबल मेजर तातूंत जे कॉलेजीन जे ऑफर आसा पळय ते सिलेक्शन तेणी पेपर सिलेक्ट करपाक जाय. से फॉर एक्झाम्पल ताका बॅचलर ऑफ आर्ट्स हितून ताका सपोज इंग्लीश आनी सायकोलॉजी करपाक जाय, इंग्लीश मेजर आनी सायकोलॉजी मायनर. सो जाल्यार दोन्ही पेपर इंग्लीश एज अ मेजर आनी सायकोलॉजी एज अ मायनर पेपर सिलेक्ट करपाक जाय. जर कोणाक भुरग्याक जर डबल मेजर करपाक जाय आनी डबल मेजर लेट्स से फॉर एक्झाम्पल इन BSc करपाक जाय जाल्यार लेट्स से एक्झाम्पल एक ताका केमिस्ट्री मेजर आसा आनी ताका त्या कॉलेजीन ऑफर करता की डबल मेजर इन केमिस्ट्री अँड फिजिक्स आनी ताका मायनर आसा से फॉर एक्झाम्पल बॉटनी. जाल्यार हे तिनूय पेपर त्या भुरग्यान सिलेक्ट करपाक जाय आनी तो एप्लिकेशन कंप्लीट करपाक जाय. जर ह्या अशेच जर सिमिलर प्रोग्राम जर ताका डिफरंट प्रोग्राम्स कॉम्बिनेशन इज द सेम कॉलेजीन जर अप्लाय करपाक जाय जाल्यार ही कॅन अप्लाय इन एज अ डिफरंट फॉर्म बट इन द सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म. So with single registration form, he can apply in multiple programs, either in the same college or in the different college. आता ऍप्लिकेशन प्रोसेस जेन्ना कंप्लीट जातलो तेन्ना तो जे 7th जून उपरांत रिस्पेक्टीव कॉलेजीस जे आसा पळय ते रिस्पेक्टीव कॉलेजीस तेंचे प्युअरली मेरिट बेस वॉट एवर द क्रायटेरियाज जे आसा तेंचे सपोज जर ज्या कॉलेज प्रोग्राम्स फॉर एक्झाम्पल बॅचलर ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट देन बॅचलर ऑफ कंप्युटर एप्लिकेशन हांकां न्ही एज गोवा युनिव्हर्सिटीच्या नॉर्म्स ऑर्डिनन्सा प्रमाणे तांकां एक प्री रिक्विजीट एंट्रन्स एक्झाम आसता. सो जे भुरगे ह्या प्रोग्रामाक अप्लाय करतले तांकां
त्या कॉलेजींतल्यान एक नोटिफिकेशन वतली एंट्रन्स एक्झामची इमिजिएटली आफ्टर द 7th ऑफ जून, आणि त्या भुरग्यांनी ज्यांच्यांनी त्या प्रोग्रामाक अप्लाय केल्या BBA BCA तांची एंट्रन्स एक्झाम दिवची मॅन्डेटरी आसतली. ताच्या उपरांत कॉलेजीस एव्हरी कॉलेज जे प्रोग्राम्स जे आसात तेंचे आमी सगळे मेरिट लिस्ट प्रिपेअर करतले. बट मेरिट लिस्ट आसा ते सगळे इंडिव्हिज्युअल कॉलेज आपली इंडिपेंडंटली मेरिट लिस्ट प्रिपेअर करतले. आता मेरिट लिस्ट प्रिपेअर करता आसतना फर्स्ट राउंड ऑफ द मेरिट लिस्ट जेन्ना डिस्प्ले जातले, इट इज क्वायट ऑब्वियस की जे हायर पर्सेंटेज जे भुरगे आसात तांचे क्वायट लायकली दॅट सपोज एका भुरग्यान 3 कॉलेजीन अप्लाय केला किंवा 3 प्रोग्राम अप्लाय केला, जर ते हायेस्ट पर्सेंट वाले भुरग्यांचे मोस्ट लायकली दॅट देअर नेम्स मायट अपियर इन ऑल द मेरिट लिस्ट. आणि जे कोण लोअर पर्सेंट भुरगे आहात त्यांचे नाव एखाद्या वेळी वेट लिस्टार येऊ शकता. सो अशा वेळार भुरग्यांनी पॅनिक मोड जावपाची गरज ना, बिकॉज एका भुरग्याक एकाच कॉलेजीन ऍडमिशन एट अ टायम मेळटले. आणि ह्या समर्थ पोर्टलाचेर इट इज अ रियल टायम फॅसिलिटी आसा की खंयचोय भुरगो एका कॉलेजीन ऍडमिशन घेतली की ऑटोमॅटिक ते दुसऱ्या कॉलेजीन वॅकन्सीज क्रिएट जाता आणि सबसिक्वेंटली ऑल द स्टुडंट्स हू आर इन द वेट लिस्ट विल गेट एन ऍडमिशन टू द कॉलेज. आणि इवन आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ ऍडमिशन जर कोणा भुरग्याक ऍडमिशन आपल्या प्रिफर्ड प्रोग्रामाक जर मेळोंक ना, then in subsequent due time आम्ही second round of admission open करतले. In that period of time the students can apply in whichever other college vacancies असतली. So त्यांच्यानी पोर्टलाचेर परत सेम प्रोसेस असतलो. रजिस्ट्रेशन परत करपाची गरज ना, फक्त ऍप्लिकेशन फॉर्म आपला असा पहिले दुसऱ्या कॉलेजीन जे वॅकन्सीज अवेलेबल असा त्यांच्या कॉलेजीन परत अप्लाय करपाचे आणि सबसिक्वेंटली दे विल गेट द ऍडमिशन इन द UG programs of their choices.